गोंयांत फटवणुकीचे नवे नवे प्रकार उक्ताडार येत आसा। 3 दिसां फाटीं म्हाड्डोळचे एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाखाचो गंडो घातिल्लो। तशेंच आनी एका प्रकरणात सांखळेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक जाल्ली। एके कंपनीचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून एका अनवळखी मनशान ह्या बायलेक 40,000चो गंडो घातिल्लो। ह्यो दोनूय घडणुको ताज्यो आसतनाच आतां शिरोडा वाठारांत एका मनशाक ऑनलायन माध्यमांतल्यान सुमार 3.5 लाखाचो गंडो घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। हे विशीं फोंडें पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला। शिरोडा हांगसरल्या एक मनशान ऑनलायन इन्वेस्टमेंट केल्ले आनी ताका अंदाजे 3,35,000 रुपयांचो गंडा घातलेलो आसा। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे ह्या मनशाक 4 मोबायलाच्यान फोन येयल्ले आनी तेणी ते 4 मोबायल अटेंड करून तेजे लिंक आशिल्ले ते लिंक डावनलोड केले। हेतून तेणे कांय रुपये पयलीं इन्वेस्ट केले, पूण ताका ते इन्वेस्ट केल्ले तेजो इंट्रस्ट म्हणून 55,000 रुपये येयल्ले, पूण परत तेणें आनी पयशे वाडोवपा खातीर तेणें 3,35,000 रुपया आनी इन्वेस्ट केल्ले, पूण ते अजून पर्यंत येयले ना। ह्या प्रकरणात तेणें परत त्या 4 नंबरा कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, पूण तो कॉन्टॅक्ट जालो ना आनी आतां आपली फसवणूक जाली अशें ताका दिसून येयले नंतर तेणें फोंडा पुलिशेन कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा। ह्या प्रकरणात PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाला PSI बन्सल नायक ह्या प्रकरणाचो तपास करीत आसा। पुलिसांनी अननोन पर्सनाचेर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।